जेजूच्या काळार समाजांत लेखाक नासलेली म्हळ्यार स्त्रियो आनी भुरगीं हांकां लेखाक धरलेलें सुवार्थेंतलें भोव वर्तें आश्चर्यच सै. मार्काचे सुवार्थेंत व्हड व्हड पात्रधारींक म्हणजे फारिजेवांक, शास्त्रींक, आपोस्तलांक ल्हान म्हणून काडलां, तर ल्हान ल्हान लेखाक नासलेलीं पात्रधारी व्हड व्हड पात्र केळोवंक पावतात. हेर उतरांनी सांगचें तर स्त्रियो, भुरगीं, जुदेव समाजा भायलीं वा अजुदेव गूंड भावार्थाचीं जावन दिसून येतात वा जेजू तांचो भावार्थ फुगारता. भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडलेल्या स्त्रियांक आड आयलेल्या जेजूच्या शिसांतय चूक दिसना, पूण वास्तविकताय निशेता. समाजान चिंचे परी तांणी चिंतलें. एका राब्बी लागीं वा मेस्त्री लागीं स्त्रियांनी आनी भुरग्यांनी येवचें, मेस्त्रीच्या घनाक आनी स्थानाक सुक्त न्हय म्हणून ते जाणा आसले. हे दिशेन जेजूक ते राखूंक पळयतात. सुवार्ता सामाजीक चिंतपूस उलटा सुलटा करून सोडता. भुरग्यांक आनी स्त्रियांक आडायलेल्या शिसांचें वर्तन जेजू आडायता आनी ह्या लेखाक नासलेल्यांकच आपणे परगटलेल्या आनी उक्तावन केलेल्या सर्गींच्या राजाचें माप करून सोडता. अशें सर्गींचें राज लेखाक नासलेल्यांकच स्विकार करपाचें राज जावंक पावता. म्हणजे एका ल्हाना भुरग्याक स्विकार केल्ले परी तें राज स्विकार करूंक जाय आनी एका भुरग्यान स्विकार करचे बरी तें स्विकार करूंक जाय. जशें एक भुरगें हेरांचे मजतीचेर आनी बरेपणाचेर आदारून आसता, तशें जेजूच्या जिवितांत भितर सरूंक आशेवच्या हर एकल्यान देवाच्या अनिवार्यतायेची गरज स्पश्ट समजूंक जाय म्हणून सांगसोस सुवार्थेचो सारांश. भुरग्यांचें मासूमपण वा मोगाळपण वा अबलपण जेजू आपल्या शिसांक देख जावन दिना, फकत भुरग्यांक जतनेची गरज आसा म्हणलें तो स्पश्ट करता. लेखाक नासलेल्यांक लेखाक धरच्यांतच शिसांच्या शिसपणाचें लेखाचार जाता.